नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। राती सावन गोंयांत पावसाचो नेट, रस्ते तुंबले, झाडां कोसळ्ळीं, लायटीचे खांबे कोसळून लायट राती सावन गुल। गोंयांत आतां मेरेन फक्त 20 इंच पावस, अजून 38% कमी। पणजे सगळ्यांत चड पावस रेकॉर्ड, 8 इंच क्रॉस। 18 जून रोड, बस स्टँड, मांडवी पूल, मळ्यांत सगळ्या वाठारांनी रस्ते उदका पोंदा। आल्तिनार झाडां कोसळ्ळीं, उदक लोकांच्या घरांनी। पेडणे एक्सायज स्कॅम खात्याच्या आंगार, आतां मेरेन स्कॅमांत तीग सस्पेंड। लाखांचे स्कॅम तालुक्यांच्या कचेऱ्यांनी आतां अकाउंटेबिलिटी तपासूंक सुरू। नेमली 6 जाणांची खासा टीम। टीसीपी कायद्याचे कलम 17(2) वरवीं गोंयच्या जमनीचो अंधाधुंद सेल। झोन चेंजाचे अधिकार सीटीपीक 24 केशी कोर्टांत। प्लॉटाची सरकाराक शिटकावणी, गोंयकारांक अलर्ट। उसगांवा पारवाड्यार लायट, उदक, टॉयलेट नाशिल्ली अंगणवाडी शिफ्ट। बायलां भुरगीं कल्याण खातें उसगांव गांजे पंचायत मेळून भरतली भाडें। सीएसआरा वरवीं नवे अंगणवाडीचो प्लान। एक्टिव्हिस्ट आदोगाद आयरिश रॉड्रिग्स आतां पुर्तुगेज। लिस्बनात वचून थंयचें नागरिकत्व आपणायलें। भारताचो पासपोर्ट, मतदार वळखपत्र, हेर डॉक्युमेंट सरकाराक सरेंडर। 2 वर्सां काणकोण पर्तगाळ विस्तारीत राम मंदिर। तेवटेन अयोध्येंत राम मंदिर, हेवटेन हांगा राम मंदिर। पर्तगाळ मठाचे स्वामी उलयले, वीर विठ्ठल मंदिराचें कामय सुरू। फर्मागुडयेर कटमगाळीत पुरीचे जगन्नाथाचें देवूळ। जाय ती सगळी मजत करपाची बांदोडेचो मंत्री आमदार सुदिनाची तयारी। रथाच्या मार्गार सान्न मारून फोंडे जगन्नाथाची रथयात्रा। राती सावन गोंयांत पावसान नेट धरला। रस्ते तुंबले, झाडां कोसळ्ळीं, लायटीचे खांबे कोसळून लायट राती सावन गुल। फोंड्या आगापुरा 200 वर्सांचो व्हड कोसळ्ळो। रस्तो ब्लॉक, गोंयभर उटंगार। रातभर उटंगार मारल्या उपरांत वेधशाळेचो दनपरां ऑरेंज अलर्ट। पावसाची जुनांतली 70% तूट भरून 38% पावली। आतां मेरेन गोंयांत फक्त 21 इंच पावस। आणि तुम्ही पळयलें आसतलें गटर बिटर काय मारूं ना, देगेक सगळो रस्तो कबार जाला आणि लोक पडटात स्लीप जावन। ही सगळी आख्खी हेची रस्त्याची माती उसोन सगळी रस्त्यार येयल्यार लोक आयज 2 व्हिलरीन वयता, 4 व्हिलरीचे सोडून घाल, तितून निसरट जावचें ना, पडचो ना। 2 व्हिलरीन पडटले। काल 2 जाण पडले तिकडे। सरकाराक एक मागणी आसा म्हाजे कडेन, पंचायतीकूय आसा, तुमी हो गटर बांदून घेयात मरे तुमी। राती एक इन्सिडेंट जाला हांगसर। सगळ्यांटाक 200-250 वर्सां जुनो वडाचें झाड शिमे मारुती म्हणून हांगसर एक बरें नांव लौकीक जाल्लें। सबंद 8 गांवचे 8 वाड्या वयले लोक मेळून हांगा एक उत्सवाचो कार्यक्रम साजरो करताले प्रत्येक वर्सा। जेणे करून भावेकूय खूब लोक येताले आनी हांगा एक लोकांची वेगळीच श्रद्धा आशिल्ली। ते काही जे मागणी आसा ती वेवस्थीत पूर्ण जातली। राती अचानक करंटाक 2-2.5 वरां ती हे झाड अकस्मात मुळां सकयल पडून गेल्लें, जेणे करून सगळे लायटी खांबे बीन तुटून गेल्ले आसा आनी अर्थ रात टोटल काळकांत जाल्ले आसा। म्हळ्यार हे आतां फायर ब्रिगेडीन हे करपाक सकाळ फुडें इन्सिडंट घडलो। गांवचे सरपंच स्थानीक पंचान मेळून इन्फॉर्म केलें फायर ब्रिगेडीक। ताबडतोब फायर ब्रिगेड हाडून आज सद्या सगळे गांवचे लोकांच्या सांगतान हें काम निवळ करपाचें काम चालू आसा। याने विकलें तिणी आनी हिणी भरपूर खणलें सकयल। खणून सगळें कितलें सकयल आमचें घातलें आनी तें आमचें जो लोड गेलो
आनी सगळीं आमची घरां ही तुका सांगता देवाक सांगतल्या भशेन हांगा पोकोळ जावन म्हाजी पळय तकली जाली ती तुका हांव सांगना तेन्ना तुमी आमकां रोड बरे भाशेन दिया. म्हणल्यार हितून पंचायत सुद्दां हें आहा कित्याक पंचायतीन जर ड्रेनेज सारकी केल्ली जाल्यार हें उदीक हें एकदम सगळें विलेजीचें आख्खें उदीक लोक हांगासर आमच्या हितून येता आनी थंय मॅनेजमेंट कांयच ना. प्रत्येक जाण आपआपली कन्स्ट्रक्शनां करून आपआपलें सांबाळटा आनी जे हेवटेन आहा तें आमकां वयस नासल्या कारणान हें सगळें तेवटेन गेलां आनी हें सगळें लोट गेलां. म्हणजे सगळीं खंयच्यान ड्रायनेज म्हणटा तो सिस्टम ना. ड्रायनेज आसल्यार सगळें सारकें जाता आनी वी आर इन ट्रबल. आतां राती जर आमी जर 4 सुमार वचून जर हायलायट करूं ना जाल्यार हें सगळें डावन येतलें. ही वाट ही दिसता तुका ती वाट सगळी हें सगळें भितर शुगर हें जाता मेल्ट जाता पळय थंय भितर गेलां सगळें तो. आज पणजे सगळ्यांत चड पावस रेकॉर्ड 8 इंच क्रॉस. फाटल्या 50 वर्सांत जुनांत सगळ्यांत चड पावस पडपाची ही 10वी खेप. राती सावन गोंयांत पावसान नेट धरला. 18 जून रोड, बस स्टँड, मांडवी पूल, मळ्यांत सगळे कडेन रस्तो उदका पोंदा. आल्तिनार झाडां कोसळ्ळीं. उदक लोकांच्या घरांनी दुकानांनी घुसलें. विरोधक म्हणटा स्मार्ट सिटी फेल. कोट्यांनी कोड्डून कांयच सुदारणा ना. दरवर्ष एवढे इयर भरतात. ना 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 अनुच भरला त्यांनाच बोलतो. हो अनुच त्यांनाच याद ना आमकां उदक कशें भरलेलें. फक्त हांगा हेच उदक उमरो उदक भरलेलो फक्त भितर येवपाचें आशिल्लें. फाटसून येयले तुमकां उदक फाटसून येयले फाटसून उदक येयलें सगळें भरलें. तुमकां केन्ना फर्स्ट टायम जाला? फर्स्ट टायम जाला. केन्नाच येवंक ना. कोणागेरूच उदक हांगासर येवंक ना. पूण हे म्हाका फर्स्ट टायम येयला उदक. ते कारण कितें म्हणटा हेका? तुमी कोणा उलयल्या हेजे कडेन कित्याक बाबा हें उदक भरलें कित्याक खातीर म्हणून? कितें तें कशें कित्याक खातीर येयलें म्हणटा उदक सगळें? ते खळयो हे ते आतां नवीन केला न्ही नाल्यार येन्ना आमकां उदक केन्ना येवंकूच ना. याद ना आमकां उदक येयलें इतलीं वर्सां जालीं म्हणल्यार. घाण जाता सगळी. आनी हो कावन्सिलर म्हणटा पळय भुरगो युजलेस बिलीन भुरगो आसलो कावन्सिलर फॉर्मर आमचो नंबर 1. एक उलो मारीत धांवण जालो. हें सगळें बांदलां पळय सगळें उदक हांगा पळय हें कितें केलां पळय सगळी घाण झगडी फूल. हें सगळें इलिगल विदावट परमिशन सांगिनासतना मोडून मारलां फूल. आनी म्हाज्या घरान सगळें उदक भरता फाटसून सगळें घाण म्हाज्या घरान एवरी हांव भायर बसता भुरग्यांक गाडयेन. नहीं, आप स्मार्ट सिटी का काम कर रहे हैं. हम ये साइड नहीं कर रहे हैं, हम देखते इसका काम हो नहीं हुआ इसके लिए पानी रुकाइए. इधर का ये अभी जो रुका था पानी हो नहीं उधर की तरफ तो ये काम आदमी देखिए पूरा क्लियर किया. हांकां खऱ्याच उदकान हाडून हांगा उबे करून घातले. कोण येता रस्त्यार? एक ऑफिसर तुमी पळयला फक्त एक संजीव प्रोड्युसर हांवें फाटल्या दिसांनी हांव रस्त्यार पळयला ताका एपॉयंट केल्या बरोबर आनी तेणें थोडें काम करून घेतलें. ताका पयलीं जर हाडलो जाल्यार म्हाका दिसता खुबशीं कामां बरीं जावपाची. तुमी कांय करनासतना तुमी हें करता मजा मारता. कॉन्ट्रॅक्टराचें कितें जालां? कॉन्ट्रॅक्टर रावले अशें बॅनर हात धरून ऑफिसर रावले अशें मान सकयल घालून. ही परिस्थिती आमी फर्स्ट टायम पळयता. ऑफिसर कॉन्ट्रॅक्टराक भिता. पूण कित्याक भिता तें तुमी सोदून काडा. कित्याक भिता ते ऑफिसर कॉन्ट्रॅक्टराक? आमी सारकें सांगूं शकता हें सब स्टँडर्ड काम म्हणून. हेंचेर इन्क्वायरी जावपाची काय नाका. हेंचेर इन्क्वायरी जावंक जाय. पण सरकारा कडेन ह्या डबल इंजीन सरकारा कडेन ती टॅक्नॉलॉजी आनी ते पयशे ना हो प्रॉब्लम सॉल्व करपाचे. आनी हांवें जेन्ना स्मार्ट सिटीचें काम चालू जालें तेन्नाच हांवें अनावन्समेंट केल्लें की ह्या वेळार फक्त उदकाचोच पूर न्ही
पूण सुवेजीचो पूर सुद्दां येवपाचो आसा. पेडणे एक्सायज स्कॅम खात्याच्या आंगार आयलां. आतां शेपडेक उजो लागल्या उपरांत 11 तालुक्याच्या कचेऱ्यांनी कितें चल्लां ताची अकावंटेबिलिटी तपासपाचें काम खात्यान सुरू केलें. 6 जाणांची टीम नेमल्या. ही टीम खंय नजर दवरतली. पेडणे एक्सायजांतले 28 लाखांच्या स्कॅमांत 3 जाण सस्पेंड. लायसनाच्या लाखांनी पयशे फेक चलनाचेर भायल्या भायर हडप. TCP कायद्याचे कलम 17(2) वरवीं गोंयच्या जमनीचो कोट्टींचो अंधाधुंद सेल चल्ला. झोन चेंजाचे निर्णयाचे अधिकार CTPक. क्लॉडान 24 केशी हायकोर्टांत व्हेल्यात. सगल्यांक नोटिशी. रिजनल प्लानाचे मोड तोडीचेर क्लॉडाची शिटकावणी. गोंयकारांक अलर्ट. गोवा बचाव अभियान म्हणटा मंत्री रिजनल प्लान नाकाच म्हणटा. ही नागरिकाच्या अधिकारांचेर संविधानीक तरतुदींचेर गदा. Now you will say, what is wrong with this? Then there is no more planning in the state, because anybody can put any project in any place by just telling the government, make an application, my zone is incorrect and therefore please change it to the correct zone. What is the correct zone? It is usually settlement. 24 cases from April till June. Last notification has come somewhere 22nd of June. And we are showing that all the changes are from paddy fields to settlement, natural cover to settlement, orchard to settlement. Out of 100%, all these 3 zones have been converted on the ground that they are wrong zones. The 6 crore square meters of land is going to be converted between now and the next elections, for you know what the purpose is, between now and the next elections, so that nothing remains of the state of Goa after this exercise. TCP Minister Mr. Vishwajit Rane has made a statement that he does not want to have a regional plan. That is totally wrong. It violates the rights of the people. Okay, you cannot say you will not have the regional plan. It is part of our act, it is part of the constitution, and all the MLAs have taken a vow and sworn on the constitution. And now how can you say that you're not going to follow the constitution? उसगांवा पारवाड्यार लायट उदक टॉयलेट नाशिल्ली अंगणवाडी बंद करून नव्या जाग्यार शिफ्ट. मुळावे सुविधा नाशिल्ली अंगणवाडी बरेच दीस चर्चेंत आशिल्ली. आतां आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंया सकयल तांकां नवी भाड्याची सुवात दिल्या. बायलां आनी भुरगीं कल्याण खातें आनी उसगांव गांजे पंचायत मेळून भाडें फारीक करतले. ह्याच अंगणवाडीत भुरगीं लायट उदक टॉयलेट नासतना शिकतालीं. बरीच चर्चा जाल्या उपरांत सरकारान लक्ष घालें आनी तांकां नवे सुवातेर शिफ्ट केलें. आतां भुरग्यांक थंय लायट उदक टॉयलेट आसा. तांचेर पौश्टीक खाणा जेवणाचेरूय लक्ष दिलां. भितर सगळे अरेंजमेंट्स करून गेले सॅटर्डे ही अंगणवाडी फिक्स केली. ताका सगळ्यो बेजीक एम्युनिटीज उदक टॉयलेट इलेक्ट्रिसिटी सगळी आशिल्ली. सो आतां तांकां हांगासर चायल्ड एंड वुमन डेव्हलपमेंट हितूंतल्यानूय बरो हें मेळ्ळो. तशेंच एक पंच भगवती गावडे तिणें फूल हें दिलो सपोर्ट केलो आनी सगळीं धांवली आसा तेच्या आनी मेन म्हणजे CMOतल्यान सगळें आमकां तेच्या फाटल्यान हें आशिल्लो. सो आमकां फिक्स करपाक बिलची ना बीच जाली. पंचायत आनी बायलां आनी भुरगीं कल्याण खातें मेळून भाडें भरतले. फुडें CSR सकयल नवी अंगणवाडी बांदपाचो पंचायतीचो प्लान. पयलीं भुरग्यांक टॉयलेटी खातीर नळाची लायटीचो नाशिल्लो, कारण आतां टॅप सिस्टम चालू जाल्या न्ही, तांकां खूब प्रॉब्लेम जातालो. खंय तरी फाटीं उरतालीं तीं भुरगीं शिकपा खातीर. ती आतां आमकां गव्हर्मेंटान सपोर्ट मेळ्ळ्या कारणान तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्लो आसा आनी आमी थंयच्यान हांगासर शिफ्ट केल्या आतां शेनवारा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. Anant Lakshmi and Son Ventures Private Limited presents its first startup project, Samruddhi Shridi Colony, a 21 independent 4 BHK bungalows. Call us today for booking and more inquiries
पर्तगाळ मठाचो 2 वर्सांत विस्तार पुराय. तेवटेन अयोध्येंत राम मंदिर, हेवटेन हांगा विस्तारीत राम मंदिर म्हणून गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाचे स्वामी विद्याधीश तीर्थ उलयले. वीर विठ्ठल मंदिराचें कामूय खंय सुरू जालां. पर्तगाळ मठांत महोत्सवा निमतान दवरिल्ले कार्यावळींत स्वामीन मार्गदर्शन करतना ही म्हायती दिली. आणि खंयचे खंयचे संदर्भारी आम्ही कसकसन संकल्प केले तर प्रति एक पंथा स्वाम्यान आमकां अनुग्रह केल्लो आसा. आमी हे वैकेची कन्स्ट्रक्शनाचे आमी आतां वीर विठ्ठल मंदिर दुसरे कडेन आमी हें केल्लें आसा. आज कशी एक हॉल जाता आसा, हॉलांत बशिल्लो आसा, फाल्यां तसलें एक वीर विठ्ठल मंदिर फाल्यां थंयचे दिसा घडचें आसा. ते करतना आमी स्वाम्या लेगी म्हळ्यार अनुग्रह की रामदेवा लेगी अनुग्रह की प्रसाद घेतली. उट्टो हाका प्रसाद मेळ्ळे, केलो आमकां परिहार करता म्हणून देवान अनुग्रह केले. ते परिहार उठ कोरून घेवन आयच्या दिसाक आमी आरंभ केले. आणि मुखावेल 2 वर्सांना हे पर्तगाळी तुमकां नवनिर्मित पर्तगाळी तुमकां पळोवचेक मेळटा. त्या दिकान अयोध्या राम मंदिर आणि हे दिकान पर्तगाळी राम मंदिर ह्या दोन्हीची एकपंथ जाता आशिल्ले एक संतोषाचो विशय. एक्टिविस्ट आदोगाद आयरिश आतां पोर्तुगेज नागरीक. फाटल्याच म्हयन्यांत लिस्बनांत वचून ताणें पोर्तुगेज नागरिकत्व आपणायलें. ताची जल्म नोंदणी थंय आशिल्ली. त्या आधाराचेर ताणें पोर्तुगेज जावपाचें थारायलां. भारतांत येतनाच आयरिशान भारतीय पासपोर्ट, मतदार वळखपत्र, भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करपी बाकीचे डॉक्युमेंट सरेंडर केले. After speaking to the Portuguese government officials in Lisbon, they said that my birth was registered, but they couldn't tell me who had registered my birth. Now the only possibility is that before their death, my parents had registered my birth there. So now to resolve this issue once and for all and lay this issue to rest, I decided to go to Lisbon. And when the Portuguese authorities told me that I am entitled to a Portuguese passport, I thought over it for a day and then I decided to opt for the Portuguese passport and surrender my Indian passport in accordance with law. So accordingly, I acquired the Portuguese passport last month when I went to Lisbon, and on my return, I immediately surrendered my Indian passport and I surrendered my election card too as required by law. On acquiring the Portuguese passport was that I wouldn't be entitled to be a voter in Goa, and of course I wouldn't be entitled to contest the election. And the other issue is that I wouldn't be able to acquire any agricultural land. So all these 3 issues in the current scenario are inconsequential. So I decided to acquire a Portuguese passport and surrender my Indian passport, which I have done. उसगांवच्या लोकांक प्रत्येक कामाक फोंड्यां वचचें पडटा. ही अडचण मतींत धरून उसगांव गांवचे पंचायतीन गोंय सरकाराच्या आदारान आधार कार्डाचें करेक्शन वा नवीं कार्डां आनी ड्रायव्हिंग लर्निंग लायसनाचो खासा कॅम्प घडोवन हाडिल्लो. कॅम्पाक बरे पैकी प्रतिसाद मेळ्ळा. एका दिसाचो कॅम्प 2 ते 3 दीस वाडोवन दिवचो म्हणून लोक मागता. पंचायतीन 2 प्रोग्राम्स दवरलेले आसात अंडर द गायडन्स ऑफ CMO ऑफिस. एक आधार कार्ड ड्राइव आणि एक लर्निंग लायसन्स, न्यू लर्निंग लायसन्स अंडर डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट और ड्राइव. सो आता लोक सगळे जमा जाल्ले आसा जेंकां आधार कार्डान करेक्शन्स करपा जाय नाजाल्यार न्यू एनरोलमेंट करपा जाय, मागीर बायोमेट्रीक अपग्रेडेशन, हे सगळे फॅसिलिटीज तेतून आसात. सो लोकांनी तेंचे आतां लोक येवन ऑलरेडी एडवांटेज घेवपा लागला तेजे आनी खूब जाणांक तेजो हेल्प जाता. आत्मनिर्भर भारत ह्या तर्फे आमच्या CMन प्रोग्राम घातिल्ले आसा. तेन्ना तुमकां हांगा दिसून येता की भरपूर लोकांनी ह्या प्रोग्रामाचो
लाभ घेतला आनी लोक येत आसा. म्हाका दिसता आयचो एक दीस पावलो ना आमकां ते लर्निंग लायसन आनी ते आधार कार्ड करेक्शन खूब गर्दी जाल्ली आसा. त्या कारणान हांव मागता सीएमा कडेन की आनी एक 2 दीस आमकां हें दिवचें की आमचे लोकल लोक ते फोंड्या वचूंक शकना, ते हांगाच करूंक सोदता. त्या खातीर आमकां आनी 1-2 दीस दिवचे. फर्मागुडयेर कटमगाळींत पुरीचे जगन्नाथाचें देवूळ येता. तांकां जाय ती मजत करपाची बांदोडेचो आमदार मंत्री सुदीन ढवळीकाराची सगळी तयारी. देवळाचें काम खंय सुरू जालां. सुदीन फोंडें जगन्नाथाचे बहुदा रथयात्रेक उलयतालो. रथाच्या मार्गार सान्न मारून सुदिनान रथयात्रा सुरू केली. आमच्या फोंडें म्हालांत आसा जो अंत्रूज म्हालांत देवदेवतांचो महाल. एक पवित्र अशें काम हो समाज गोंयांत जगन्नाथ यात्रेच्या निमित्तान करता. ताका शुभेच्छा दिता आसतना तांच्या मनांतले जे विचार आसा की जगन्नाथ यात्रान आतां आमी झाडू मारलो. आख्यायिका अशी आसा की जेन्ना रथ ओडटा जगन्नाथ यात्रेचो तेन्ना जो राजा आशिल्लो तो राजा आरती करता आनी आरती केल्या नंतर स्वता सकयल येता, सगळ्या भक्तांक संबोधीत करता आनी त्या नंतर सबंद रथ ज्या जाग्यान वता त्या जाग्यार झाडू मारून निवळ करता. एक राजा आसून सुद्दां लोकां मदीं तो वचून हें आपलें कर्तव्य ते पूर्ण करता. ते पळोवन लोक सुद्दां जे भावीक आसा ते सुद्दां खूश जाता आनी तेय त्याच प्रमाणे हें योगदान दिवपाचो प्रयत्न करता. आज म्हाका हांगा इतलेंच सांगपाचें आसा की तांचो फोंडें म्हालांत एक सुंदर देवूळ येता आमच्या फर्मागुडी ह्या वाठारांत जाका आमी कटमगाळ म्हणटा आनी तांणी ऑलरेडी थंय ल्हानशें देवूळ उबारलां. पूण तातूंत काही अडी अडचणी आसा त्यो दूर करपाची जबाबदारी ही जशी म्हजी एज ए आमदार मंत्री म्हणून त्या भागांतली आसा तशीच पंच सरपंच हांच्या माध्यमांतल्यान ती दूर करपाचो प्रयत्न हांव करतलो अशें नमूद करता. आनी एक सुंदर अशें देवूळ थंय तांचे कल्पनेंतलें देवूळ थंय साकार जातलें अशें म्हाका दिसता आनी तें साकार करपाचो प्रयत्न तांचे बरोबर म्हजो आसतलो. खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देचे सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.